माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडा नगरपालिकेच्या ग्राउंडार स्क्रॅपाच्या गाडयांची अवतिकाय. गाडयो तडीक लावपाचो प्रोसिजर लेंदी आशिल्ल्यान जाता कळाव, सांगले मुखेल अधिकाऱ्यान. परिस्थिती जैसे थेच उरपाची लोकांक भिरांत. दिवचल मये मजगती रस्त्या कुशीक चढावाक लोक बसतात वेवसाय करपाक. हाका लागून अपघातांचो भंय जाला निर्माण. ताकतिकेन वेवसाय शिफ्ट करात ना जाल्यार धाडटले नोटीसी. शिटकायला मयेच्या सरपंचान. गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामान चालूच. येता त्या दिसांनी तापमानात वाड जावपाची शक्यताय. जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला IMDन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल मये मजगती रस्त्या कुशीक चढावाक लोक वेवसाय करपाक बसतात. हाका लागून अपघातांचो भंय निर्माण जाला. ताकतिकेन वेवसाय शिफ्ट करात ना जाल्यार नोटीसी धाडटले. मयेच्या सरपंचान शिटकायला. हो जो रस्तो आसा तो म्युन्सिपालिटी, बिचोली म्युन्सिपालिटी तसेच पंचायतीमध्ये येता, मये पंचायतीमध्ये. आणि ही एक चट्टी जी मये पंचायत तसेच बिचोली म्युन्सिपालिटीक जोडटा. ह्या चट्टेचेरूच खुबशे लोक जे वेंडर्स आसा ते आपले सामान घेवन बसता. आणि हो जो रस्तो सामको बिजी रोड. हांगांतल्यान तुमी मया तशेंच हल्दोना तशेंच फुडें चोडणा हांगा वतात हो रस्तो. आणि फुडेंच हांगा NSP गेट असल्या कारणान आतां मायनिंग सुरू जाल्लेली आसा आणि मोठ्या प्रमाणात खनिज वाहतूक ही जाता. आणि हे एक जंक्शन असल्या कारणान हे जे वेंडर्स बसता त्याचो त्रास जो आसा तो येरादारी करपी लोकांक जाता. फुडें NSP गेट असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात टिपर ट्रकूय थंयसर धांवतात. त्याचो इफेक्ट आणि हे जे वेंडर्स बसतात ताका लागून एक मोठो एक्सिडेंट हांगा जावपाची शक्यता आसा. हांगा NSP गेटीचेर हे आसा तेंचे सिक्युरिटी गार्ड आसा. पूण जे वेंडर्स बसता ते मदींच हांगा रस्त्यार बसल्या कारणान जे सामान घेवपी लोक आसा ते मदींच थारतात. आनी फाटल्यान जो कोणी येता ताका तेजो मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता. हेचेर खुबश्या फावटी मये पंचायतीन एक्शनूय घेतली पूण ते फावो तशें जावंक ना. ताका लागून एक्सिडेंट जावच्या पयलीं हेचेर एक्शन जावपाची खूब गरज आसा. दिवचल सावन मये हळडणा चोडणा वचपी रस्तो आतां अपघाताक कारण जावपाक लागला. चढावाचो रस्तो आशिल्ल्यान लोक मदींच गाडयो थारयता आनी मागीर अपघात जाता. कुशीकच वेदांताची NSP गेट आसा. ह्या व्यस्त जंक्शनाचेर अपघात जावचो न्हय हे खातीर पंचायत रोखडीच वेंडरांक नोटीशी जारी करतली अशें सरपंचान सांगलें. म्हाका एक सांगूंक दिसता की आमचे भाव जे धंदो करतात, सगळ्याक धंदो करतात, आमचे मये पंचायत क्षेत्रांत सगळे धंदो करतात. पूण तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की एक जागो जो दुसऱ्याक त्रास जावचो न्हू, येरादारीक त्रास जावचो न्हू, लोकांक त्रास जावचो न्हू, अशो जागो चूज करात. आमी सदैव तुमच्या फाटल्यान आसतले. आनी दुसरें मेन म्हणजे एक गजाल सांगूंक दिसता की आमचे NSP गेट आहा, वेदांताची NSP गेट आहा, तेजे सायडीक जे बसतात तांकां एक रिक्वेस्ट करता आतां हेच्या माध्यमांतसून की तुमी थंयसरले सायडीक सरचे, म्हणजे थंयसून बसचे न्हू. कित्याक थंयसर त्रास जाता, लोकांक त्रास जाता. मेन म्हणजे तुमकांच त्रास जाता, थंयसर धुल्ल्याचो त्रास जाता. आनी हेका लागून तुमी थंयसरले उठचे आनी दुसरे कडेन खंय तरी वयचे. आनी ना जाल्यार आमकां तुमकां नोटीस काडपाक दिवं नाकात. तुमचे कडेन एक आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता तुमकां की तुमी थंयसरले उठोवन दुसरे कडेन वयचे. कित्याक थंय लोकांक त्रास जाता, येरादारीक त्रास जाता. कित्याक थंय तुमचे सामान घेवपाक लागून लोक रावतात आनी त्या कारणान बाकीची वाहनां येता, अवजड वाहनां आसता थंयसर, तांकां त्रास जाता आनी लोकांकूय हेजो त्रास जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सरकारी काम 12 म्हयने थांब. सरकाराच्या कामाक हुमकळत आनी तिश्टत रावचें पडटा. फोंडा नगरपालिकेच्या ग्राउंडार स्क्रॅपाच्या गाडयांची अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. तांचो तडीक लागपी लेंदी प्रोसिजर आशिल्ल्यान कळाव जाता.
मुखेल अधिकाऱ्यान सांगले. ह्या वाहनांचो विशय तडीक लागतलो वय काय ही स्थिती जैसे थेच उरतली वेळच सांगतलो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आता ते म्युन्सिपालिटीच्या ग्राउंडाचेर म्हटल्यार जे लायब्ररी आहा लायब्ररी फाटल्यान तो ग्राउंड जो त्या ग्राउंडा कडेन आसा आनी हांगा ज्यो गाडयो ज्यो आसा पयलींच्यो ज्यो स्क्रॅप गाडयो ज्यो आहा त्यो हांगा हाडून दवरल्ल्यो पयलीं जे ग्राउंड हांगा तयार करचे पयलीं आनी जेन्ना ग्राउंड केल्यो ग्राउंडार जे माती भरली तेन्ना त्यो गाडयो पोना गेल्ल्यो आसा त्यो अजुनूय काडले ना. त्यो जर गाडयो एक तर काडच्यो वा स्क्रॅप करच्यो नाजाल्यार कितें तरी तेजी विल्हेवाट लावची अशी लोकांची बी मागणी आसा. कित्याक हो ज्यो गाडयो ज्यो पळोवपाक गेल्यार ह्यो प्रायवेट गाडी दिसता एक म्युन्सिपालिटीची गाडी आसता थंय आनी ते म्युन्सिपालिटी म्हणटा कितें जे CO म्हणटा कितें गाडयेचें ऑप्शन ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी ऑलरेडी तेणी जो प्रपोजल आसा धाडलेलो आसा. आतां पळोवया केन्ना ह्यो गाडी काडटात आनी केन्ना गाडयो हांगा बऱ्यो उरतल्यो आनी केन्ना त्यो काडटल्यो. सर त्यो गाडयो ज्यो आसा पळय ज्यो तुमच्या ग्राउंडार दवरलेल्यो आसा त्यो ऑलरेडी तुमच्यो गाडयो आसा सो त्यो खंय तरी भितर तेंचेर वयर माती पडलेली आसा आनी पुरवल्ल्यो आसा सो तेंचो प्रोसेस बी कितें आसा. वेस्ट मॅनेजमेंटाक आमी कळयला 2022च्यान आमची कंडेमनेशन आमी एप्लाय केल्ले. सो 4 गाडयांची पयरूच येयला लास्ट इयर कॉल येयला आमकां प्रोसेस स्टार्ट जातलो त्यो 4 गाडयो जातल्यो कंडेमनेशनाक ते टेंडरींग करतले वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी 4 गाडी आतां घातल्यात म्युन्सिपालिटीन करच्या रेजोल्युशनाक कंडेमनेशन करता. मातसो प्रोसिजर मातसो तेंचो लेंथी आसा कंडेम करपाचो त्यो जातल्यो डिस्पोज जातल्यो. टोटल गाडी कितली हांवे टोटल 8 आतां आमच्यो काडटले कंडेमनेशन काडल्या ऑलरेडी. प्रोसेस चालू आसा आतां टेंडरींग जातलें GWC कडल्यान अप्रुवल येयला तितून तुमी ज्यो 4 गाडी म्हणटा पळय तेंचे येयला 3 एस आनी 1 407 येयला सध्या. सो थंय प्रायवेटूय गाडयो आसा सर ज्यो म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ऑर्डर येयल्ली त्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हाका दिसता त्यो गाडयो व्हरून उडयल्यो ना. फाटल्या दिसान कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलें ज्यो गाडयो लोकांक आडखळ करतात मार्केटान लोक सोडून गेल्यात म्हणल्यार पार्किंग मेळना आनी पार्किंग ब्लॉक केले त्यो गाडयो वीथ ट्रॅफीक हेल्प घेवन आमी सायडीन केल्ल्यो सायडीन हाडून दवरलेल्यो लोकांक आडखळ जावपाक. ताजो प्रोसिजर कितें सर. तेजो प्रोसिजर वेगळो आसा. म्हणजे फाटल्या दिसांनी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान येवपा जाय ऑर्डर प्रायवेट गाडी आसा तेंचो फुडलो. म्युन्सिपालिटीन आपलो रोल कितें केलो की आडखळी जे जाताले लोकांची कंप्लेन जाताल्यो त्यो ट्रॅफिकाक सांगल्यो आनी ती मातशी सायडीन काडा म्हणली तांकां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वायट येता घोड्याचे धांवेन आनी बरें येता मुयेचे चालीन. म्हळ्यार वायट घडपाक वेळ लागना, बरें घडपाक खूब वेळ लागता. उदरगत ही काळाची गरज जावन आसा, पूण उदरगतीच्या गतीचेर आनी ती उदरगत कशा पद्दतीन जाता हाचेर लेगीत लक्ष घालप भोव गरजेचें जावन आसा. NH66 मेर्शे जंक्शन ते सांताक्रूज फ्लायओव्हर मेरेनचो रस्तो कसो धोक्याचो जावन रावला हाचेर उजवाड घालता आमचो रिपोर्टर विन्संट रोजारियो. आमी आतां आसा ते NH66 द वे फ्रॉम मेर्से जंक्शन टू सांताक्रूज फ्लायओव्हर आनी हिंगा कलवटाचें काम चालू आहा. सो कलवटाचें काम चालू आहा ओके डिवेलपमेंट आनी इम्प्रूवमेंट आमकां सगल्यांक जावो. आनी तुमी हिंगा म्हाज्या सकयल पळयत जाल्यार हिंगा आतां फास्ट स्टोर एक 2 व्हिलर्स स्पेशली 2 व्हिलर्स स्टोर येयली. हिंगा हे फातर घालून दवरलेले आहा पळय ताका काय बरें हिंगा पड आनी मोर म्हणून. सो
सो हे आतां रस्त्या कुशीक हिंगा हेजेर डायवर्शन केलें पळय तिका हे फातर घालपाचें जाल्यार तुमी पळयात आनी अशें हिंगा बारीकूच हें आहा सगळे फातर बारीक शेंकरो म्हणटा तेका आमी शेंकरो आहा सो हे 2 व्हिलर्साक हिंगा पडोन हें करपाक दवरल्या हिंगा आनी दुसरें तुमी पळयात हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो कोवता एक गरीब कॉन्ट्रॅक्टराक दिला म्हणून सो कित्याक हिंगा हायवेचेर हे ट्रॅफिक डायवर्ट करपाक तर कोण आसा जाल्यार तेका हाय विजिबल जॅकेट दिवपाक जाय आसली हिंगा आतां तेका हाय विजिबल जॅकेट दिल्ली ना सो हे कॉन्ट्रॅक्टराक हांव म्हणटा ह्या गरीब कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक पूण कॉन्ट्रॅक्ट दिलो तुम्ही पळयात हिंगा रस्त्यार तेणी बारीक फातर घालून दवरलेले आहा सो स्लीप जावपाक दवरल्या म्हणून हे पयले सद्या हिंगा दिश्टी पडटा आनी तसो आतां हेका पळयात तो बाबडो आपणाचें काम करता पूण हाय विजिबल तेका जॅकेट दिल्ली ना सो हे आतां सगळें आमीच इश्यू रेज करपाचे आनी कॉन्ट्रॅक्टर गरीब कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक पूण कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आनी हें पळय तेणी डायवर्शनाक हिंगा हें करून दवरलेलें आसा ती वाट केल्ली आहा पळय ती कितलें बरें सिमीट घातलां तें पळया हे सिमीट घालून पळय 8 दीस लगून जावंक ना नॉट इवन 1 वीक ते सिमीट तेंचें गेल्लें आहा आतां ते कालवट बांदता तेजेर कॉन्क्रीट कितलो बरो घालतलो तोवूय एक आमकां प्रश्न पडलेलो आहा क्वेश्चन मार्क पडलेलो आहा तें काम कशें जातलें पळय तें सो कित्याक हें 8 दिसां भितर हिंगा सिमीट घातलेलें डिवायडराचेर तें कशें गेलां तें तुमी पळया गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो डायलन रॉड्रिगीस मनीषा जाधव आनी मुझैब शेख. मांद्रे जुनसवाड्यार हालींच जाल्ल्या खून प्रकरणात गोंय महिला काँग्रेसीन आरोपीक खर ख्यास्त दिवपाचें सरकारा कडेन मागलां. हो सरकार गोंयकाराचो न्ही, हो सरकार दिल्लीकारांचो अशें म्हणत अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान सरकारात ह्या प्रकरणात दखल घेवपाचेर भर दिलो. हे सगळे दिल्लीकार आतां हांगा येवन रावलात, आपलो वेवसाय करतात, घरा घेवन रावला आनी सरकाराचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. हे सपोर्ट आसा सरकार म्हणून म्हणटात आमी सरकार हे गोंयचे की हे दिल्लीकारांचे सरकार. हेजेर आतां आमकां विचार आनी विनिमय करचो पडलो. गोंय महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप आणि मांद्रे गटाध्यक्ष नारायण रेडकार जुनसवाडो मांद्रे अपघात खून प्रकरणात पिडेस्त मारिया फर्नांडिसाच्या कुटुंबाक वचून मेळ्ळे. समाज वावुरपीक खुनीची ट्रीटमेंट आणि खून करपी दिल्लीकारांक VIP ट्रीटमेंट कित्याक असो प्रश्न गोंय महिला काँग्रेसीन सरकाराक केला. आमची माय म्हटल्या जाता आमी मारिया फेलिक्स फर्नांडीस कशा तरेन कशा रितीन तिका मारला, हांगा मर्डर जाल्लो आसा तिजो ह्यो आमी पळयलो आनी CCTV फुटेज पळयले. जशा तरेन तिका मारला हे खंयचोच नॉर्मल तकलेन मनीस आसलेलो ही असली गोश्ट करूंक शकना. तेजो मायंडसेट सारको क्रिमिनल आसता तसो मायंडसेट आसूंकूच जाय, नाल्यार कोण आमचे असले गोंयकार अशे कोणूच असली केन्ना क्रायम करूंक शकना. ज्या तरेन तिका मारला, एक ब्रुटल एक्सिडंट जसो केला, एक्सिडंट म्हणपाचोच न्हू तो मर्डर. आनी ते पळोवन सारके दोळ्यान अश्रू येतात, दुखां येतात की आयज खंय पावला गोंय. हे आतां कितले हो इन्सिडंट चवथो आसतलो जो आमी असो पळयला. मांद्र्याच ह्या वाठारान घडलेले इन्सिडंट पळयत जाल्यार एक भावाक मारलो ते आसा बिचार, फक्त वॉकाक वयतना खुर्ची हालयली म्हणून मारहाण केली, तो मेलो. आतां अशेंच हिका बसलेली आसतना आपलो बिझनस धंदो करता, कार्य करता, एक सादेशें घर आसा तेंचें, आपले कसले कश्ट करतात, दिसाचे कश्ट करून आपले स्वताचें पोट भरतात. तसल्या मनशाक जर हे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन येता दिल्लीकार आनी तेंचेर गाडयो वयर चडोवन कांयच जावंक ना कशें वयतात, तांकां दिसता कितें हे कितें जालां गोंयचें आतां. दिल्ली काय मिर्जापूर सगळ्यान हायस्ट क्रायम रेट जी खंयच्या स्टेटीन आसा नाल्यार सिटीन आसा ती म्हणजे दिल्ली, हें आमकां खबर आसा भारतांत. हे सगळे दिल्लीकार आतां हांगा येवन रावलात, आपलो वेवसाय करतात, घरा घेवन रावला आनी सरकाराचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. हे सपोर्ट आसा सरकार म्हणून म्हणटात आमी सरकार हे गोंयचे की हे दिल्लीकारांचे सरकार. हेजेर आतां आमकां विचार आनी विनिमय करचो पडलो. आनी आतां जर लोक सगळे भायर सरना, एकठांय जायना सरकारा विरुद्ध, जाल्यार ही वेळ आसा आतां सगळ्यांनी एकठांय जावपाची, सरकारा विरुद्ध आवाज करपाची की आमच्या ह्या दोनूय भावांक मांद्र्याच्या ह्या सन ऑफ द सॉयल म्हणटा तेंच्या बरोबर जस्टीस जावपाक जाय. हेजी आमी डिमांड करता. ताका अरेस्ट केला पण कसली VIP ट्रीटमेंट दिवन अरेस्ट केला. आमचो हांगा एक सोशल एक्टिविस्ट तेणी कसले तरी CM विरुद्ध उतरां काडली म्हणून ताका तोंडाक काळे कपडे घालून डकॉयट आनी मर्डरर कसो ताका व्हेला उडून आनी ह्या क्रिमिनलाक जेणी खून केला ताका सारकी AC गाडी, VIP ट्रीटमेंट, पुलीस हाताक धरून बरे व्हरतात पुलीस स्टेशनान. कितें गॅरंटी की ताका भितर सुद्दां पुलीस स्टेशनान फूल VIP ट्रीटमेंट दिना आसतले. आमकां खात्री जाय सरकारा कडल्यान, आमची मागणी आसा सरकाराक की आमकां खात्री जाय ताका
सारकी कठोर सजा जावंक जाय. मर्डर हे सेक्शन तेजेर घातला पण ताका बेल मेळोंक जायना. कितें करतले थोड्या दिसान दाखोवपाक म्हणून लोकांक शांत करपाक घालतले भितर पुलिसान. सगळी तांकां सोयी सुविधा प्रोवायड करतले आनी मागीर 4-5 दिसांनी बेल दिवन सोडटले. आमकां इतलें सांगपाचें आसा जे कितें इन्सिडंट सद्या चल्ल्यात हे सामके वायट चल्ल्यात. आयज दिवसा धवळ्या आयज आमच्या गोंयकारांक लोक हे दिल्लीकार मारपाक लागल्यात आनी हांव परतून म्हणटा की हेंकां इतलें डेरिंग कशें. हे कोणाच्या जिवार उठतात आनी हेंकां सपोर्ट करता कोण. हे कितें तरी सपोर्टा शिवाय ते उडानात. आयज तो गाडी मारता आनी तसोच चलत रावता. उबो रावन पळयना हेका एक्सिडेंट म्हणना हेका मर्डर म्हणटा. नाजाल्यार तो उबो रावन पळयतलो आसलो तिका कितें जालां कितें कशी आसा कितें आसा. आयज तो उतरून सुद्दां तेणी पळोवंक ना. तो तसोच उठला आनी डायरेक्ट चलत रावलो गाडी उडून. म्हणजे ताका मर्डर ती करपाचें आसा. हेच्या पयलीं आमच्या हरमालान आउटपोस्ट असले तेतूनच जर सुदारणा करून ताका जर मातशी खंय तरी ताका चालना दिल्ली जाल्यार खूब बरें आसलें. पूण इतले क्रायम जायनासले. आयज हांगासर क्रायम जाले कितले पण हे क्रायम कित्याक जाता तर कोणाकूच कायद्याचो भंय उरोवंक ना. पुलिशेचो भंय उरोवंक ना. हेचेर पुलिशेचो कंट्रोल ना. हेचेर सरकाराचो कंट्रोल ना. ताका लागून हे क्रायम वाडत आसात. हे सामकें सिद्ध जाल्लें आसा. गोंयांत सध्या खून प्रकरणांत वाड जाल्या. दिल्लीकारांक पुराय सूट आशिल्ल्याचें स्पश्टय जाला. आओ जाओ गोय तुमारा हे दिल्लीवाल्यांनी चडच सिरियसली घेतला जावये. कांय दिसा आदीं मांद्रे अमर नांवाच्या तरणाट्याचो बारीक कारणांक लागून खून केल्लो आनी आतां मांद्रे जुनसवाड्यार रावपी मारिया हे बायलेचो खून. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामान चालूच आसा. भारतीय हवामान खात्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस आनी मुरगांवांत 37.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. येता त्या दिसांनी तापमानात वाड जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत तापमानांत वाड जायत आसा. उश्ण आनी सुकी परिस्थिती तिगून उरतली. चडांत चड तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले. वाडट्या तापमानांत स्वताची जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. हायड्रेटेड रावप, भरपूर उदक पिवचें आनी डिहायड्रेशन टाळचें. तापमानांत वाड, हवामान विभागाचो सल्लो. तापमान 37 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.